फ्रांसिस्को हाका आमची मदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाची आपूण गेलो. आमचे मदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या. पूण तोच सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोस्ट सोंसतलेल्यांदो वचून भोगतलेल्यांदो म्हजेशी या, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तर ह्या आमच्या दुकान ताची घोटाय आमकां मेळूं, हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोंसूं आनी तेच बरोबर आमच्या भावा खातीर आमी बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, आयज म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, आयज म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवणाय, तुवें म्हाका विसोतूं दिताय. थोड उदकां सोरी पावयताय, थोड उदकां सोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, आयज म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, आयज म्हाका उणें ना जालां. सर्वेस्पर तुमची सोय आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पराक आकृतीन आमची मागणी आयकून घे. फ्रांसिस्को तुज्या चाकराच्या वातम्याक हे संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फॉर्मलाय. ताका तुज्या सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भोगतांचो सांगाती कर. काकृतीच्या बापा आनी सोर उजवणीच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मोडनाच्या काळुकांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुकान सुस्कारतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतीपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा, जा तूं आमचो आसरो आनी बोड, आनी ह्या दुखाच्या काळुका आनी विलापांतान तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मोडनाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे सोरशीं धांवोशी कर. आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सोर दुखां पुसून वेतिलीं तुवें आमच्या भावा कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभय. प्रकाश ताचेर तापय. Sophia, so
संवसारान तोच देव आमकां जिवी दिता आनी तोच देव आमकां आपणाक जाय म्हूण आपणाशी परत आपयता। आज कितें नाशिल्लें आमच्या बाबा फ्रांसीस हाका आमी निमणो आदेवस दिता। 6 वर्सांची जिविताची तेणें देवान ताका फावो केली। आपल्या भुरग्यां सोबी नातरां सोबी जायते बरेपण आपली घरकान्नी सोबी ताणें केलं। तुज्या सगळ्या बरेपणाचो फळ देवान हे आमच्या बाबाक फावो करून आनी सुर्गीच्या सुखाक ताका एके भाशेन आयतो करून आमची खतखतीत मागणी ह्या बाबा पासून आमी बापाक उबारुया। आनी आमी सगळीं वस्कोत मनशां जायते फावटी देवाची खोशी आमच्या जिवितान करूंक आमी चुकता। जायते फावटी मनशाक लागीं झगडटा, जायते फावटी भेदभाव करून जियेता। आमची बातोक आमी ओळखून घेत आसतना हो भावूय बरें सवार भाशांनी चुकला आसतलो। कार्तिकायेन पातकांची बोगसोनी मागुया आनी सगळ्या पातकांची दूख धरून बरोबर आमी म्हणुया। देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्वास्थाच्या जिविताक पावूं। आमेन। या बाबाक सुर्गेची सूख आमी मागता आसतना दोगीस ताची घरकान्नी ताच्या भुरग्यांक ताच्या सगळ्या नातरांक सगळ्यांक देवाची उजवण आमी मागुया। सोड पुर्विकार देवा आमचे बाबा, तुजो रूप मेळो आनी मरणांतलो पुनः जिवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता। ताचे सगळे मरण गेल्या फ्रांसीस आमच्या बाबाक ताचे वरवीं संतोषाक पुनः जिवन फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता। आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेंतल्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन। Burden of sorrow, and to those who bereaved us, special thanks to Dominic Kamkar for entering the mud. With all my gratitude, I say thank you to everyone here for your sympathy during our time of loss. Today we say goodbye with heavy hearts. Thank you for your love, guidance and sacrifices. We will miss you deeply, but never forget you. Rest in peace, Pai. You will always be loved. Goodbye, Pai. Adios. तुझ्या पुताची मांस आणि रगत आमची मातीची जेवण जावन तुवें दिलाय। तुज्या
मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबाची चाली प्रमाणे पाळतना दोनया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. हे आमच्या बाबाची आम्ही मातयेक लायतो ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्तांच्या वर्गात पुनर्जीवनपणात अविनाशी करूं आणि ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या स्वाम्यांत मेळो अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पार्थाच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमच्या बाबाक या जिवितांतलो आपणा सोडून देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आतां आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बाबाक सुमयाच्या आदीन करुया. सुमया आपले शांतीन ताका वेंगूंक आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थना. ताणें मुडें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजी थंय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सुमया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवून केलय आमच्या बाबाक सासणाक जिवीत दी.
तुझे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आपले पाप रोटल्या चोराक तुवें सुर्ग भासयलोय आमच्या बाबाक तुझ्या राज्यान घे तुझे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या चोंब्यान ताका एकठांय तुझे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या बाबा तुझ्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सुरगीच्या जेवणाक बसय तुझे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी सगळीं दुखेत चल्या बाबार्थाचे उजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां दीत दी तुझे लागीं प्रार्थना आयक आमकां ही सगळीं मागणी आमी त्याच बाबाच्या हातान घालून हे आमच्या बाबाक सुरगीचें सूख लाभूय म्हूण मागून बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य येवं तुझी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमचे सुखार मोक्षां तशी आमची पापां भोगोस आनी आमकां गाळयेक पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्वरा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकूट कर आपल्या कोन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खोशी पाडूंक ताका मोन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांताय एकठांयलोय तेच परी तुजे काकुतीन सोर्गीं देवदूताच्या वर्णान ताका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभूय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर पावय दोयाळ बाबा तुझ्या पुत्रान तुझ्या गोपान वाढून दवर जेजू वांगडा तुझे वेगीन बरेपणान सुखेस दवर ही कूड आमी मागे गायता सोडे दिसा ती कोळची पुनर्जीवन